प्रणाम तुमकां समेस्तांक कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत। व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरेक दिल्ल्या त्या सवालाक तुमचे जवाब कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिया। कोण पयिल्ले सारकी जाप कमेंट करता गे तांकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओर उल्हास दितां। आदल्या व्हिडिओन सारकी जवाब दिल्ल्याक हांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरेक उल्हास दितां। तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ आमी सुरू करया। पयलें सवाल, जेजूचो फोंड रितो आशिल्लो पयिल्लें कोणें पळयलो? सारकी जाप ऑप्शन सी, मरी मग्दलेनान। दुसरें सवाल, जेजूच्या समाधी भितर पयिल्लें खंयचो सीस गेलो? सारकी जाप ऑप्शन सी, पेद्रू। तिसरें सवाल, जेजूक रब्बोनी म्हणून कोणें आपयलें? सारकी जाप ऑप्शन डी, मरी मग्दलेनान। चवथें सवाल, दुतान स्त्रियांक कितें म्हळें? सारकी जाप ऑप्शन बी, तो हांगा ना, तो जिवान जाला। पांचवें सवाल, मग्दलाच्या मरयेन जेजूक पळोवन तो कोण म्हणून चिंतलें? सारकी जाप ऑप्शन सी, माली। सवें सवाल, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून कोणें म्हळें? सारकी जाप ऑप्शन बी, तोमासान। सातवें सवाल, जेजूक आपडल्यार मात्र हांव सतमानता म्हणून कोणें म्हळें? सारकी जाप ऑप्शन डी, तोमासान। आठवें सवाल, म्हाका तूं धर्न रावा नाका म्हणून जेजून कोणाक सांगलें? सारकी जाप ऑप्शन ए, मरी मग्दलेनाक। नवें सवाल, फोंडा लागीं कितले देवदूत आसले? सारकी जाप ऑप्शन बी, 2। दावें सवाल, जेजून तुजें बोट हांगा हाड आनी म्हज्या कडवळांत घाल म्हणून तोमासाक कित्याक सांगलें? सारकी जाप ऑप्शन ए, सतमानच्याक। 11वें सवाल विचारच्या आदीं आदल्या व्हिडिओंत हांवें विचारलें सवाल जावन आसा, निकोदेम कितलो किलो मिसलावणी घेवन आयलो? हाची सारकी जाप जावन आसा 30 किलो। आनी ह्या सवालाक पयिल्लें सारकी जाप कमेंट केल्ली जावन आसा मॉर्नेल मोंतेरो। हिका अभिनंदन पटयतां। निमाण्यान 11वें सवाल, जेजून आपल्या शिसांक दिश्टीक पडोन कितें म्हळें? ह्या सवालाक सारकी जाप कमेंट बॉक्सांत टाईप करा। धन्यवाद। व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या वाड्याच्या ग्रुपाने शेअर करा। धन्यवाद।